राज्य विधानसभेत शून्यवरान मानलेचे आमदार जीत आरोलकर हांका आडमेळी हाडल्या प्रकरणात तशेंच सभाघरात गैरवर्तन केल्ल्या खातीर सभापती रमेश तवडकर हांणी विरोधी 7 आमदारांक आज आनी फाल्यां 2 दिसां खातीर निलंबीत केल्यात। सभाघरात आज शून्यवरान सभापती रमेश तवडकर विशयावयल्यान बोवाळ करून कामकाजाक आज आनी फाल्यां 2 दिसां खातीर निलंबीत आपल्या मागण्यांचे फलक सभाघरात आज शून्यवरान सभापती रमेश तवडकर विशयावयल्यान बोवाळ करून कामकाजाक आज आनी फाल्यां आडमेळी हाडून सभाघरात आपल्या मागण्यांचे फलक सभाघरात आज निमणे सभापती तवडकर हांणी विरोधी फुडारी बेन्झी वेगस, क्रूज सिल्वा, विजय सरदेसाय, कार्लोस फेरेरा आणि एल्टन डिकोस्टा हांका नेम 289 खाला 2 दिसां खातीर निलंबित केले। फुडारी बेन्झी वेगस, क्रूज सिल्वा, विजय सरदेसाय 2 दिसां खातीर निलंबित केले। फुडारी बेन्झी वेगस, विरोधी क्रूज पक्षाच्या सिल्वा, विजय सरदेसाय 2 विरोधी दिसां खातीर पक्षाच्या निलंबित केले। मेंबरांनी घडला जी स्थिती जात्रेची विरोधी वातावरण आसा विजय सरदेसाय किंवा हांव विरोधी पक्षाच्या एक मेंबरांनी एक रॉंग मेसेज दिवपाची स्थिती जात्रेची विरोधी वातावरण आसा त्यावेळेर हांव एज अ सभापती म्हणून जे आसा हाजे किंवा एक रॉंग मेसेज दुर्दैवी त्यामुळे जात्रेची विरोधी वातावरण आसा त्यावेळेर आज ज्या सभापती ही स्थिती निर्माण केली त्या नाव आसा दुर्दैवी त्यामुळे ऑपोजिशन लीडर त्यावेळेर आज ज्या सभापती श्री वीरेश बोरकर, श्री वेन्झी वेगस, श्री क्रूज सिल्वा त्यावेळेर आज श्री विजय सरदेसाय, श्री कार्लोस फेरेरा, श्री वेन्झी वेगस, श्री एल्टन, श्री क्रूज सिल्वा हांगा आज दीस आमदार जीत आरोलकर हांका विरोधकांचो बोवाळ सुरू असताना विरोधी वांगड्यांनी जीत आरोलकर हांच्या मुखार वचून तांकां उलोवपा पासून आडोवपाचो यत्न केलो। तशेंच मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या आसना मुखार वचून असभ्य वर्तन केलें। मुखेलमंत्र्यांनी सगळ्या विरोधी वांगड्यांच्या आड सभापतींनी खर कारवाय करची असो आग्रो धरलो। तांकां विधिमंडळ कामकाज मंत्री निलेश काब्राल हांणी तेंको दिलो। हमको जस्टिस द स्पीकर सर ऐसे चल स्पीकर सर आमकडे दे कॅनॉट गो एंड ब्लॉक अ मेंबर स्पीकर सर खयचे रूल आसा सर मेंबराक ब्लॉक करपाचे स्पीकर सर अशा यू वांट टू बी बॅन स्पीकर सर फ्रॉम हियर स्पीकर सर माईक त्याचो काढून घेवप आणि अशा पद्धतीतली ही कृती योग्य नाही। म्हाका दिसता तुम्ही ह्या विषयाचे योग्य तो निर्णय घेवपाक जाय। ज्या सगळ्या मेंबरांनी ज्या पद्धतीन तांचेर निर्णय घेवपाचो रायट तुमकां आसा स्पीकर ऑफ दीस ह्या विषयाचे योग्य तो म्हाका दिसता योग्य तो निर्णय घेवचो पडटलो ना जाल्यार तांचेर निर्णया फुडें अशा पद्धतींतल्यो कृती परत परत जायत रावतल्यो। आज विधानसभा घरात विरोधकांनी घाल्लो बोवाळ चुकीचो पावणो घालपी आसा आणि सभाघराचे वडील वांगडी दिगंबर कामत हांणी सांगलें। Of this house, we have many times entered the well. We have protested before the speaker, but nobody has protested against the chief minister nor against the colleague MLA. This is a wrong precedent which has been started today. गोयच्या भुरग्यांक राज्याच्या उद्योगीक आस्थापनांनी नोकऱ्यो दिवपाक सरकार गंभीर आसा आणि ते दिकेन सरकार गांभीर्यान यत्न करता अशें उतर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आज विधानसभेत दिलें। प्रश्नोत्तराच्या वरान फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी सरकारी नोकऱ्यो कायदो आनी धोरण ह्या विशयाचेर प्रश्न उपस्थित केल्लो। ताका कामगार आनी रोजगार मंत्री आतनासियो मोन्सेरात हांणी जाप दिली। मात हेर उपप्रश्नाचेर हस्तक्षेप करून मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सरकाराची भूमिका स्पश्ट केली। सरकाराक गोंयकारांचेर एलर्जी ना परत एकदा सांगता स्पीकर सर तो चुकीची मेसेज दिवपाक सोदता म्हणून सांगता हांव सरकार इज व्हेरी मच सिरियस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट। स्पीकर सर म्हणून म्हटला पळय तेणी थोड्या लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंटाच्या वतीन डेटा मागलो तेंच्यांनी 319 कंपन्यांनी दिलो उरलेल्या कंपन्यांनी दिवंक ना। ताजें एक म्हणणें बरोबर आसा देर इज नॉट अ कंपल्शन म्हणजे लेबर अँड एम्प्लॉयमेंटांनी खंयचोच एक्ट ना किंवा इंडस्ट्री कडेन खंयचोच एक्ट ना की कंपल्सरी तेंच्यांनी दिवचें। खरें म्हटल्यार IDCच्या वतीन ताका आमी प्लॉट दिता ताका इलेक्ट्रिसिटी आमी सबसिडायज रेटीन दिता वॉटर आमी सबसिडायज रेटीन दिता हे सगळें दिल्या उपरांत तेंच्यांनी कंपल्सरी म्हणजे हो डेटा जो आहा सरकारा कडेन आसपाक जाय आशिल्लो। दुसरें तेणी जे स्किल गॅप एनालायसीस करपाचें काम जें आसा ऑलरेडी म्हणजे एक्ट जरी ना जालो जाल्यार स्किल गॅप एनालिसीस करपाचें काम आतां आमी सुरवात केला। स्किल डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री आनी ITIs आनी इंडस्ट्री असोसिएशन्स हांच्या बरोबर
यांच्या बरोबर 100% आम्ही जो टायअप केला ITआतलो प्रत्येक भुरगो जो आसा पळय न्ही हो प्लेसमेंट तांच्या कंपनी त्यांचो MOU सायन केला 100% सगळे असोसिएशन जितकी आसा तांच्या बरोबर MOU सायन करून ITआतलो कंपनी म्हणजे 100% भुरगे पास आउट जाल्ले हे त्यांच्या कडेन जे आसा पळय न्ही हे अप्रेंटिसशीप म्हणून काम करता. फाटल्या सप्तकांत बिरेस्तारा राज्यांतल्या वाघ्र संरक्षीत वाठारा संदर्भात आपूण केल्ल्या वक्तव्यांत गोवा फाउंडेशन संदर्भात उक्तायिल्लें फ्रॉड हें उतर आपूण फाटीं घेता अशें स्पश्ट निवेदन रानमंत्री विश्वजीत राणे हांणी आज शुन्यवरांत केलें. गोंय आनी गोंयकारांच्या हिता खातीर जें कितें करूंक जाय तें सरकार करतलें अशी गवाय लेगीत तांणी ह्या वेळार दिली. On the floor of the House on last Thursday during the demands, I had used the word frauds. As far as Goa Foundation was concerned, I would like to withdraw that word that was used against Goa Foundation. I also want to make a categorical statement on the floor of the House that if I have hurt anybody's sentiment with that particular word frauds, I withdraw it on the floor of the House. Most important, as far as they are concerned, they can continue to do what they feel they are doing. But as far as we are concerned as a state, we will continue to approach the Supreme Court and do justice to what the people right from Supreme Court to whatever needs to be done will be to what the people. In addition, Speaker sir, I would like to make another point that we are with the people as a state government. What we feel that we need to fight for the people of the state of Goa, we will do it. That is our stand. It is the government stand. We have to see that we run a very progressive and viable state, and we will put our facts before the appropriate authorities. Once again, I want to also make a mention and progressive and viable state. As far as the architects are concerned, I had said that I would not clear anybody's files. That has to be corrected, Speaker sir. I am not going to be stopping anybody's files, no architects' files, but the members of the SLC of the Regional Plan 2021 will be blacklisted by the government on any town planning committee, but it is not personal to anyone. Architects' files and everything of the association will continue as of before. Thank you, Speaker sir. भारतीय जनता पक्षाचे आदले प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्यसभेचेर हालींच बिनविरोध वेंचून आयिल्ले खासदार सदानंद शेट तनावडे हांणी आज राज्यसभेचे वांगडी म्हणून पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत घेतलो. हो सोपूत तांणी मराठी भाशेंत घेतलो. ह्या वेळार राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड हाजीर आशिल्ले. मी सदानंद बाळू शेट तनावडे राज्यसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडीन. आयजूय बी संसदेच्या दोनूय सभाघरांनी मणिपूर हिंसाचाराचो मुद्दो उबारून विरोधी पक्षांनी घोषणा आनी बोवाळ घालून कामकाजांत आडमेळी हाडल्यो. ताका लागून दोनूय सभाघरांचें कामकाज पयलीं 12 वरां मेरेन आनी उपरांत 2 वरां मेरेन स्थगीत करचें पडलें. लोकसभेत सकाळीं कामकाज सुरू जायना फुडें विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी बोवाळ सुरू करतकच सभापती ओम बिर्ला हांणी प्रश्नकाळाचें म्हत्व समजावन सगळ्यांक समजिकायेन वागपाची विनवणी करूनय बोवाळ सुरूच उरिल्ल्यान सभापतींनी कामकाजांत स्थगिती हाडली. अशेंच दृश्य राज्यसभेंतूय पळोवपाक मेळ्ळें. विरोधी पक्षाच्या खासदारांचेर तिडक उक्तायतना भाजपाचे पियुष गोयल हांणी राज्यसभेंत सरकार मणिपूर मुद्द्याचेर आज चर्चा करपाक तयार आसतनाय कामकाजांत आडमेळी हाडपाचो यत्न करप ही सामकी वायट गजाल आसा अशी टिका केली. मजगतीं आज राज्यसभेंत आफ्रिकेच्या रिपब्लीक ऑफ मालवींतल्यान संसदीय दळाचे एक प्रतिनिधी मंडळ वांटेकार जाल्ले. ते सध्या भारत भोंवडेर आयल्यात. राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड हांणी तांकां येवकार दितना दोनूय देशां भितरले द्विपक्षीय संबंद बळिश्ट करपा हेतान दोनूय देशां भितरले राजकीय घडामोडी समजून घेवपूय खूब म्हत्वाचें आसता अशें सांगलें. 2024 वर्सा जावपी लोकसभा वेंचणुकेची तयारी म्हणून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे आयच्यान नॅशनल डेमोक्रेटीक अलायन्साच्या खासदारां वांगडा बसका घेतात. आयचे सांजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्तंत उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड आनी ब्रिज वाठारांतल्या NDA खासदारां बरोबर बसका घेतले. ह्या वेळार भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आनी घरमंत्री अमित शाह हेवूय ह्या बसकेंत वांटो घेतले. आज अस्तंत बंगाल, झारखंड आनी ओडिशाच्या NDA खासदारांची प्रधानमंत्री भेट घेतले. मणिपूर व्हायरल व्हिडिओंत आस्पावीत पिडेस्त बायलांनी सर्वोच्च न्यायालयांत याचिका दाखल करून ह्या केसीची कारवाय एका स्वतंत्र SIT पथका वरवीं जावची अशी मागणी केल्या. हे विशींची सर्वोच्च न्यायालयाची कारवाय आज सावन सुरू जाली.
पिडेस्त बायलांनी ह्या केशीची कारवाय मणिपूर राज्या भायर ट्रान्स्फर करपाची मागणी केल्या। हे विशीं सर्वोच्च न्यायालयान सरकारी वकिला कडल्यान 3 मे उपरांत कितल्या प्रकरणाची FIR नोंद जाल्या असो प्रश्न केला। सरकारान एक खासा यंत्रणा तयार करपाची गरज आसा जाका लागून यौन शोषण सारकिल्या प्रकरणांतल्या पिडेस्त बायलांक न्याय मेळपाची प्रक्रिया सुटसुटीत जातली अशें सर्वोच्च न्यायालयान सांगलें। ऑस्ट्रेलिया आनी इंग्लंड हांचे मजगतीं ॲशेस कस लावपी सर्तीचो 5वो आनी निमणो सामनो लंडनच्या ओव्हल मैदानाचेर जाता। 4थ्या दिसाचो खेळ सोंपलो तेन्ना ऑस्ट्रेलियान 135 धांवड्यो केल्ल्यो। इंग्लंडान ऑस्ट्रेलिया मुखार 384 धांवड्यांची मोख दवरल्या। ही कस लावपी माळ जिखपा खातीर 2-1 अंकांनी मुखार आशिल्ल्या ऑस्ट्रेलिया पंगडाक 249 धांवड्यांची गरज आसा। आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।